अंदू मान्सूनाक उसरां सुरवात जाल्ल्यान राज्यांत शेतपिकावळीचेर संकश्ट आयला. मान्सूनाक कळाव जाल्ल्यान केपें आंबावले वाठारांत शेत लागवडीक सुमार म्हयनोभर कळाव जालो. तशेंच कमी पावस आनी कांय दीस पावसान घेतिल्ल्या विसवाक लागून शेतांक चड फटको बसला अशें थळावे शेतकार सांगता. तशेंच शेतांनी तण वाडिल्ल्यान शेतकारांचो खर्चूय वाडला. हातूंत भर म्हूण हेडग्या जनावरांक लागून पिकांचें लुकसाण जावपाक लागिल्ल्यान शेतकार संकश्टांत सांपडल्या. शेतकी खात्यान बेगोबेग पळोवणी करून अर्थीक मजत करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. ह्या वर्सा पावस लेट येयलो. रोंप घायले उपरांत पावस मदें गेलो आनीक लोकांक ती रोंप शिंपची पडली. दुसरी गजाल मदें येयलो मागीर रोंप मारपा टायमार पावस गेलो म्हणटकीच नॉर्मली रोंप आहा ती कितें जाता 20 ते 25 दिसां भितर मारप आसता. समज ती मागीर 30 दीस बी जाले जाल्यार जून जाता आनी जून जाल्ली रोंप पीक बरोबर जायना. आतां पुसान पावस सडनली गेलो लोकांक रोंप डिले करची पडली. आतां काल शेनवारा साकून पावस स्टार्ट जाला पूण सारको पावस येयलो ना अजून. मोड्डा जे मोरोड बी आहा पळय तेका उदक जालें ना. आतां लोकांक घरांत उदक येवन आनी कसली पंप लावन बी रोंप मारची पडल्या. म्हणटकीच आतां हे रोपे आतां वद्दां रोपे 30 दीस जाले वद्दां 35 दीस जायतले. शेणगा तें सबसिडी ना आनी सरकार म्हणटा ऑर्गेनीक फार्मींग कसलें मड्या फार्मींग. अरे पॉलिसी करा मरे सारके. आदीनूच तेका तुमी सबसिडी विकाय दिना बेश्टी तेका सबसिडी दिता. धोरण खंय तरी सरकारा बदल. आनी आमी हे बाबतींत येवन जेन्ना एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक जेन्ना सरकारान सुचना मागयल्यो तेन्ना आमी बरोवन दिला तरी सरकार पॉलिसी येना आनी त्यो सर्वे तशें लागिल्ले आहा. आतां इवन एक फेन्सींग करतलो आतां रस्त्यात गोरवांची भितर सरोन शेत जी पिड्यार करतात फेन्सींग करतलो जाल्यार आमकां तें फेन्सींग मेळपाक शकना. जो मेरेन आमी एक क्लब फार्मर्स करना म्हळ्यार सगळे फार्मर्स सारके आसनात न्ही. पयलीं पयशे काडपाक पडचो ना आनी कितें म्हणटकीच आमकां इंडिविज्युअल्स इवन आतां पयलीं बांदून आसलो आमगेले आतां मार्क केल्यात पॅचीस केल्यात पूण सर्वे तशें आमी सरकाराक इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टराक आमगेले सीएमाक सगळ्यांक बरयलां की बाबा आमी अशें आशिल्लें सर्वे जालां अशें सर्वे जाल्लें आतां आमी अशें केलां कित्याक नाल्यार आमकां इकनॉमिकली वायबल ना तें तशें करचें सर्वे म्हणून मागिल्लें तरी आसन ताजेर कांयच जायना. दुसरी गजाल इवन एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा आहा तितून आमी एमेंडमेंट करपाक मागिल्लें तें बी सरकारा अजून कांयच जायना. पावसा खातीर आमकां खरें म्हणल्यार आमचे जुन्याचे एंडींग ते जुलायचो फर्स्ट वीक म्हणल्यार आमची लोकांची रोंप लावन जावन पडटाली आनी जेन्ना म्हणल्यार आमची शेतां बरी वाडून हे जाताली. ह्या फावटी पावसा लागून खूब आमकां लोकांक खूब त्रास आनी आमचे खूब शेतकरी ह्या शेतकरीच आनी गरीब काय ना आनी आमचे तरी शेतक्यांचे कितें पीक जाली जाल्यार न्हू एक वेळेक काम ना जाल्यार सुद्दां आमचो लोक त्या शेताकूच तर आमी जगपाक शकताले. पूण ह्या फावटीक म्हाका दिसना हेजी पीक सारकी जायत म्हणून. एक वटेन हे पीक शेत पावसा खातीर अशें दुसरी म्हणल्यार एकदम गोरवां खातीर. आतां सरकार ह्या गोरवांचे खूब हें करता म्हणटा पूण म्हाका दिसना ही गोरवां इतली लोकांक सोतायता. आतां दीस रात राखची पडटा गोरवांक. आतां आमची म्युनिसिपालिटीन म्हाका दिसता कॅटअप पॉयंट हांगा शिरवय आसा पूण म्हाका दिसता गोरवां ह्या सायडीन लोकां शेतांनी भोंवता हेवटेनय आमकां लुकसाण खूब. हे फावटी म्हाका दिसता शेतांचेर आमची बेनिफीट काडपाक शकना अशी जुन्याचे ह्या टायमाक जावपाक जाय. एक म्हयन्याक ते 15 दीस तरी आमची आनीक फाटी गेली आनीक आतां फाटी गेल्ल्यान ही पीक तितली जावपाक शकना कित्याक आतां पावस कितें आतां एकानी कमी जावपाक शकता एकानी सामको चड येयल्यार जाल्यार आमकां त्रास जातलो. पूण आमी सरकाराक पावसा लागून ब्लेम करना कित्याक तें देवा कडेन पूण सरकारान ह्या शेतकऱ्यांचेर गरीब लोकांचेर मातशी कितें तरी बेनिफीट कशें लुकसाणी कितें तरी करपा जाय जाल्यार करची म्हणून मागता. दुसरें म्हणलें जाल्यार आमकां ह्या गोरवांच्या वटेन एकदम हें जाता. आतां इतलें सरकारान तेंचेर मातशी तरी नदर घालची. सरकार आपली एकूण आमी सरकार खंय बसला आनी तेंचे लायल्ले हे आतां पळय गोरवांक धरपाचें ना म्हणटा आमी म्युनिसिपालिटीन आसा पूण तेंच्यांनी धरून व्हरोन तरी तांकां कितें करचें तांकां इतलें पेमेंट करता गव्हर्मेंट दिसता पूण मातशी नदर घालची गव्हर्मेंटान तेंचेर. आतां लेट येयलो म्हळ्यार लेट आतां लोकां सद्या वद शेत कसपाचें पडोंक जाय आजून रोयलें ना. शेत आतां तोंड जालां भरपूर पावस पयलीं थोडो पडलो गेलो तेका लागून तोंड चड जालां आनी आतां तो काय रोयलें ती 2 पाटी 3 पाटी कसलें शेतां आनी लोकांक तोंड भरपूर काडटा शेताची तेका लागून लोकांक लॉस भरपूर जालो. आतां रोयता पळय ते शेताच्यान फायदो जातलो काय कितें हेका बी कितें प्रॉब्लेम जातलो
रेट लोयल्यार म्हाका दिसना आतां फायदो जातले अशें म्हणून, पण आतां चड अशें लॉस जाता दिसता कित्याक आतां चड लेट जालें तें. इतलो लेट जावन फायदो ना आमकां. आतां जे जुना रोप लायता ते पीक केन्ना येता? जिरा रोप लाय ते पीक सप्टेंबर एंडिंग एक 4 म्हयन्यान. 4 म्हयने जाता. 4 हय. म्हणजे आतां जे जुलया लायला ते तुमी कशें तरेन पळयता कितें जातलें? नोव्हेंबर आहला मग तेन्ना मागीर पास आसना न्हू, शेताक पीक दिवपाक पास आसना, तेन्ना मागीर चड वत आसता. मागीर तेन्ना सगळें शेत वाडोवन व्हडलें जाल्या पासून तें पोल जाता. म्हणटरी हे फावटी शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला हय, पावसा लागून. पावसा लागून भरपूर लॉस जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर.